गोंयांत वेंचणूक नाका म्हूण गोंय एनसीपीन राज्यपालाक पत्र बरोवचें म्हूण खंय चर्चिलाची मागणी. मात गोंय एनसीपीचो अध्यक्ष जुजे फिलिप डिसोजा म्हणटा चर्चिल आपलो हायकमांड न्ही. शरद पवार सांगतात तशेंच हांव करतलों. मिनिस्टर आयज गोंयांत चर्चिलाक कोण कंट्रोल करतलो ते आतां पयलीं सद्दां खबर. आतां चर्चिल काय म्हणटा सी पार्टयेन मरे दॅट इज सर्टन एक पार्टयेचे कायदे आहा, पार्टयेची जबाबदारी आहा. जेन्ना पार्टयेची जबाबदारी आहा ती पार्टयेची जबाबदारी सारकी मनशांनी पाडून त्या पार्टयेचे म्हणटा एक प्रेसिडेंट म्हणून आहा त्या प्रेसिडेंटाक रेस्पेक्ट दिवपाचो कायदो जाण एकल्याचो MLAचो जाण एकल्या कार्यकर्त्याचो जे जाण एकल्या पार्टयेच्या मेंबरांचो. आतां जो मनीस कोण दिना त्या मनशाक आमच्यान कितें करूं जाता? कांयच म्हणना म्हाका हांव ते कांयच म्हणना. पूण हांव कितें म्हणटा जो गव्हर्मेंट सारको चलता तेजेर तुमी लक्ष मारा मरे, तेजेरूय कितें करा मरे. तुमी कांयच करना. चर्चिल आमकां रिस्पेक्ट दिता. तुवें आतां जे प्रश्न हांवें उलयला तेजेर आहा चर्चिल आमकां रिस्पेक्ट दिता. चर्चिल म्हाका कालूच देखून चर्चिलान म्हाका फोन केल्लो. काल चर्चिलाक फोन केल्लो म्हाका उलोवपाक मेळ्ळो ना. पूण हांव कितें म्हणटा इवन चर्चिलान जें सांगलो तें सारकें की आमकां बेगीन इलेक्शन नाका हे चर्चिलान आमी दिवं म्हणून. आतां चर्चिलान सांगलें म्हणटकच तें हांवें दिवपाचें म्हाजें हायकमांड ना. जे कितें स्टेटमेंट जेन्ना आमी करपाक जाय तेन्ना करता जाल्यार आमकां हायकमांड आसा. आमी त्या हायकमांडाक रेस्पेक्ट दिवन आमी कितें तरी करपाक जाय. पार्टयेचें बरें कितें करपाक मुखार येवपाक जाय. पार्टी डिस्ट्रॉय जावपाक जायना. चर्चिल म्हाजो हायकमांड, चर्चिल म्हाजो हायकमांड न्हू, म्हाजो हायकमांड आहा शरद पवारचो. आनी शरद पवार साहेबान जें कितें सांगलां तेंच आमी करपाचें. पूण हांव कितें म्हणटा कित्याक लेटर दिवप गव्हर्नराक? कितें जालां लेटर दिवपाक रिजन कितें की कोणी म्हणलां आमी इलेक्शन वयता गव्हर्मेंट डिजॉल्व जाता वो कितें जाता ना. कोणें कांयच जायनासतना लेटर कित्याक दिवप? प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील.